इलेक्शन चल रहे तब तक ये प्राइस बढ़ाए नहीं। एक साथ इन्होंने गैस सिलेंडर 50 रुपये बढ़ाए, पेट्रोल के ऊपर डीजल के ऊपर 80 पैसे बढ़ाए, और मेरे ख्याल से और 2-4 दिन में और बढ़ेगा। जिस तरह से माहौल है यूक्रेन रशिया वॉर के कारण या किसी के कारण, तो सरकार उसका फ़ायदा लेते हुए लोगों के माथे पे ये महंगाई मार रही है। इलेक्शन के टाइम पे लोगों को अच्छा दिखने के लिए उन्होंने कहा कुछ बढ़ाया नहीं, अभी इलेक्शन ख़त्म होते ही ये चालू हो तो फिर से महंगाई की इसमें दरिया। क्या डिमांड रख रहे हो सर आज इतना सब लोग आके बाहर की? डिमांड यही है लोगों को महंगाई का जो फेस करना पड़ता है उसका ध्यान रखो। इतना प्राइसेस अभी पेट्रोल के पास, हमारे ज़माने में भी पेट्रोल के पास बढ़े थे, इतना रेट कभी ज़्यादा ऊपर नहीं गया, 2 साल पहले का भी नहीं। आज 69 रुपीज़ डीजल था, 62 रुपीज़ पेट्रोल था। एग्जैक्टली 22 या 23 मार्च 2020 रेट निकाल के देखो। सर ये गोवा तो टूरिज्म स्टेट है, टूरिज्म स्टेट में कैसे देख रही है सब पेट्रोल डीजल को? गोवा का पढ़ाई नहीं है, गोवा का सिर्फ नाटक है, गोवा का कुछ पढ़ाई नहीं। अरे म्हणजे आता सध्या आणि इलेक्शनाक डोळे धापून लोकांक हे करपा खातीर प्रायस वाडोवन आशिल्ले। इलेक्शनाचे रिजल्ट जाले, लोकांक परत महागाई भितर बरें म्हणल्यार तांणी लोकांनी तांकां मॅन्डेट दिलें म्हणून तांणी म्हणपाचें आमी 50 रुपया कमी करता, गॅस सिलिंडर कमी करता, थँक्यू म्हणपा लोकांक। डिझेल पेट्रोल आमी 10 रुपये कमी करता, पण ताच्या वाट्याचे 50 रुपये गॅस सिलिंडराचे वाट्याचे म्हणून खंय वतले रे तूं? बायलांची बरें बायलांक आनी दोळ्यांतल्यान तुका येतली गॅस हे करता। तुम्ही किती डिमांड करता? आमी डिमांड करता ही महागाई इतल्या लोकांक भायर काडपा जाय न्ही ह्या सरकारान। अशें कशें वाडत वतले आनी वाडीत जातले, आनी 4 दिसांनी आनी वाडीत जातले। कंट्रोल कित्याक? कोणा तरी कंट्रोल ना आमचो। Soon after the election results, जनरल पब्लिक गोंयचो आनी आख्खी इंडियेचो आयज सगळे जाण पिडीत जाल्ले आहा, स्पेशली महिला सगळीं बायलां बेजार जाल्लीं आहा। 50 रुपया वाडलो सिलिंडर, आनी म्हाका दिसता सिलिंडर आनीकूय वाडपाचो आहा। काल डिझल आनी पेट्रोल 80 पैसा, आयज परत 80 पैसा, फाल्यां परत आनीक वाडपाचें आहा म्हणून आयकता। सो ही म्हारगाई कितली पासून वाडटली? डिझल आनी पेट्रोल वाडले म्हणून जायना, तेजे भायर सगळे एसेन्शियल कमोडिटीज, बसीचो फेर सगळे वाडटा। मागीर रेंव आसूं, फातर आसूं, खडी आसूं, सगळे वाडयता न्हू। डिझल वाडप म्हणजे ते वस्तू वाडप। सो म्हारगाय जर तर वाडत रावली आनी अनएम्प्लॉयमेंट जर तर वाडले जाल्यार लोक जोडटलो कितें, खातलो कितें? हेचेर प्रश्न आहा। सरकारान नरेंद्रजी मोदीन इमिडिएटली प्रायस जो आहा हो रोल बॅक करपाक जाय, आदी आसलो तितलोच दवरपाक जाय। इंटरनॅशनली एलपीजीचो प्रायस वाडोकूच ना। इंटरनॅशनली आमचे पेट्रोल प्रायसूय वाडोंक ना, 44 रुपीज कितें ते बॅरल अजुनूय आहा। हे डॉलर्स क्रूड ऑयल, आनी म्हाका दिसता ही म्हारगाय दामून दवरलेली, रिजल्ट येयले काय वाडोवप। सो काम जालें वयच मेलो। The prices of essentials will increase now. The minute you increase diesel price, the minute you increase petrol price, cylinders which have gone up so much, 50 rupees is not small for an average woman. A lady whose husband works for mere 6,000 rupees a month, 7,000 rupees a month, for them 50 rupees is big money. So people, and especially the central government and the leaders in Goa, now the government will be sworn in, they have to immediately see how they will roll back these prices, how they will help the common man. The common man is the person who is going to face this problem. What's your demand, sir? What's your demand? We are demanding rollback of these prices which have increased, especially the petrol, diesel and the cylinder. These are essentials. These are required on day-to-day basis. Okay. So this protest is
We are going to give a memorandum to the collector. We are also submitting it to the governor so that they will send it to the central government, the Prime Minister's office. Everybody should know that the people are finally, if you burden the people, how they are going to live? What is the faith of all the ladies? LPG cylinder is going up by 50 rupees. Tomorrow what will be the price? Nobody knows about day after tomorrow. Check Mendes. तुम्ही घरी राहा आम्ही पाठवून येतो नहीं रहे अच्छे दिन नहीं रहे कहाँ गए अच्छे दिन कहाँ गए। मित्रों एक बताओ, आपके जेब में कुछ पैसा बचने लगा या नहीं बचने लगा? सिलेंडर के दाम कम हुए कि नहीं हुए? पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? डीजल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? भैया जोर से बोलो, पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? आपके जेब में कुछ पैसा बचने लगा या नहीं बचने लगा? नहीं रहे अच्छे दिन नहीं रहे अच्छे दिन नहीं रहे। अरे कहाँ गए नहीं रहे डिस्पादी मोठो मग टाईट दे रे अशात मग टाईट अशात तुगे ताई ब्लॅक दुसऱ्या दे रे जना तो राहणार डीजल वाढले, पेट्रोल वाढले, अरे डीजल वाढले, अरे गॅस सिलेंडर, पेट्रोल वाढले, अरे डीजल वाढले, अरे मोदी सरकार, अरे बीजेपी सरकार, अरे पेट्रोल वाढले, अरे डीजल वाढले, अरे गॅस सिलेंडर, मोदी सरकार, अरे बीजेपी सरकार, अरे पेट्रोल वाढले, अरे डीजल वाढले, गॅस सिलेंडर, अरे गॅस सिलेंडर, मोदी सरकार, नहीं रहे अच्छे दिन नहीं रहे। कहाँ गए अच्छे दिन कहाँ गए? नहीं रहे
पेट्रोल डीजल पेट्रोल गैस सिलेंडर डीजल मारक डीजल मारक पेट्रोल मारक गैस सिलेंडर पेट्रोल मारक अरे कहाँ गए कहाँ गए अच्छे दिन कहाँ गए अरे कहाँ गए कहाँ गए अच्छे दिन कहाँ गए नहीं रहा अच्छे दिन नहीं रहा अरे नहीं रहे अच्छे दिन नहीं रहे अरे फटवा फक्त एखादा काय फक्त एखादा काय फक्त अरे आमका जाय अरे आमका जाय अरे आमका जाय आपल्याला घेऊन गेला मॅडम पेट्रोल डीजल सवाय करा पेट्रोल डीजल सवाय करा पेट्रोल डीजल सवाय करा येतं अच्छे दिन कहाँ गए अच्छे दिन कहाँ गए पेट्रोल डीजल सवाय करा पेट्रोल डीजल सवाय करा पेट्रोल डीजल सवाय करा सवाय करा अच्छे दिन कहाँ गए अच्छे दिन कहाँ गए शर्म करो अच्छे दिन कहाँ गए अच्छे दिन कहाँ गए कलेक्टर अरे पेट्रोल मारक हाय हाय अरे डीजल मारक हाय हाय अरे गैस सिलेंडर हाय हाय अरे गैस सिलेंडर हाय हाय अरे पेट्रोल मारक हाय हाय अरे डीजल मारक हाय हाय अरे गैस सिलेंडर हाय हाय अरे गैस सिलेंडर हाय हाय अरे डीजल मारक हाय हाय अरे पेट्रोल मारक हाय हाय अरे सगळ्यात मारक हाय हाय मोदी सरकार हाय हाय अरे बीजेपी सरकार हाय हाय अरे मोदी सरकार हाय हाय अरे डीजल मारक हाय हाय अरे पेट्रोल मारक हाय हाय अरे गैस सिलेंडर हाय हाय ओ गैस सिलेंडर हाय हाय अरे पेट्रोल मारक हाय हाय डीजल मारक हाय हाय मोदी सरकार हाय हाय बीजेपी सरकार हाय हाय अरे बीजेपी सरकार हाय हाय गैस सिलेंडर हाय हाय डीजल मारक हाय हाय अरे पेट्रोल मारक हाय हाय अरे डीजल मारक हाय हाय अरे गैस सिलेंडर हाय हाय अरे गैस सिलेंडर हाय हाय कहाँ गए अच्छे दिन कहाँ गए अरे नहीं रहे अच्छे दिन नहीं रहे नहीं रहे अच्छे दिन नहीं रहे अरे कहाँ गए अच्छे दिन कहाँ गए डीजल मारक हाय हाय अरे पेट्रोल मारक हाय हाय अरे डीजल मारक हाय हाय अरे पेट्रोल मारक हाय हाय अरे गैस सिलेंडर हाय हाय अरे मोदी सरकार हाय हाय अरे बीजेपी सरकार हाय हाय अरे बीजेपी सरकार हाय हाय अरे गैस सिलेंडर हाय हाय अरे पेट्रोल मारक
सरकार ओ मोदी सरकार अरे मोदी सरकार सवाई जाय सवाई जाय अरे सवाई जाय अरे मुर्दाबाद 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 अरे मुर्दाबाद मुर्दाबाद बीजेपी सरकार मोदी सरकार डीजल मारक अरे पेट्रोल मारक अरे गैस सिलेंडर अरे गैस सिलेंडर अरे पेट्रोल मारक अरे डीजल मारक मुर्दाबाद 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 डीजल मारक अरे पेट्रोल मारक अरे गैस सिलेंडर अरे डीजल मारक अरे पेट्रोल मारक बीजेपी सरकार अरे मोदी सरकार अरे बीजेपी सरकार अरे डीजल मारक ओ पेट्रोल मारक मोदी सरकार बीजेपी सरकार अरे डीजल मारक ओ पेट्रोल मारक गैस सिलेंडर अरे गैस सिलेंडर एक दो एक दो एक दो अरे एक दो मुर्दाबाद 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 अरे डीजल मारक अरे पेट्रोल मारक अरे डीजल मारक अरे पेट्रोल मारक अरे गैस सिलेंडर अरे मोदी सरकार अरे बीजेपी पाच सरकार सहा अरे डीजल मारक और पेट्रोल मारक अरे गैस सिलेंडर मुर्दाबाद 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 एक दो एक दो अरे गैस मारक अरे पेट्रोल मारक अरे डीजल मारक अरे सगळे मारक अरे मोदी सरकार अरे बीजेपी सरकार ओ मोदी सरकार एक दो आपको कैंडिडेट MLA से महिला चीफ काँग्रेस महिला प्रेसिडेंट एक मिनिट तुम्ही जे कोण रिप्रेझेंट करतलो तितलोच भितर ओके प्लीज काय कलेक्टर ऑफिस
ॲडिशनल कलेक्टर लोकांना न्याय मिळाला गोपाल पाटील वर्षून मिळालं तिथं नाही मिळालं सर्व धावून घेतलं मातशे रोडात बाबा बस सांगते जना सांगते दिला ते प्राईस झाला तुझ्या घरात पगाव झाला सिलेंडर आणि पेट्रोल आणि डिझेल आणि याच्या खातीर जो सर्वसामान्य मनशाक त्रास जातलो स्पेशली महिला जी आपले पयशे सांबाळून सिलेंडर हाडटाली तिका आनीक 50 रुपया सुबेज दिवचे पडटले एसेन्शियल कमोडिटीज जे आमी म्हणटा हुशारी मांडा वयले सामान जे ते वाडटा डिझेल जेन्ना वाडटा पळय एवरी टायम डिझेल इनक्रीजीस द एसेन्शियल कमोडिटी सो ह्या खातीर आम्ही तुमचे कडेन हो मेमोरेंडम दिला तुम्ही वयर बसून पावया दीस प्रायसीस हॅव टू बी रोल्ड बॅक इज आवर डिमांड सर बीजेपीने दिला असलो मेमोरेंडम रेट कमी करतो म्हणून आणि पार्टीने दिला आणि कुठल्या पार्टीने दिलेला असा अजून नाही फक्त काँग्रेसच जागी असा काँग्रेस बाकीच्या पोळा काय पडून गेला लोकांच्या हिताचे इलेक्शन पयशे मोडले ते आता आज 2 वर्सां पयलीं 2000 पुढे बस विचारी बस 2 वर्सां भितर पेट्रोल डिझेल खंय पावलें तें पळयत गॅस सिलिंडर खंय पावलो लोकांनी जेवण कशें करप खावप कितें एश्युरन्स खूब आशिल्लें की पेट्रोल प्रायस कमी जातले जी आमचो डिमांड आशिल्लो की जीएसटीच्या अंडर हाडा जीएसटीच्या अंडर हाडल्यार ऑटोमॅटिकली प्रायसीस वील कम डावन टू 30 रुपीज 31 जीएसटीच्या अंडर हाडना पेट्रोल डिझेल जीएसटीच्या अंडर हाडल्यार त्याला एकदम प्रायसीस प्रायस लोकांचो कश्टाचो पयसो देव 44 रुपीज पर बॅरल रुपीज म्हणटा डॉलर सेम आहा
वाडोकूच ना इंटरनॅशनल प्राइस फॉर क्रूड ऑयल हॅज नॉट इन्क्रीज $44 जे आसा तशेंच आसा ते वाडोकूच ना इलेक्शनाक So, ते आता जे इम्पोर्ट जाता ते सेम आहा खाली एक्सायज ड्युटी आहा पळय ती इतली सुबेज आहा तेजे उपरांत हे सगळे टॅक्सीस स्टेट गव्हर्मेंट टॅक्सीस म्हाका दिसता हे सर्वसामान्य मनशाक बरे त्रास जाले आनी फुडें जातले आनी जे हँड टू माउथ 7-8 हजार रुपया पगाराक जे भुरगे वयता कामाक तांकां खूब त्रास आसा पेट्रोलाचे डिझल बसीचे प्राइस वाडटले एसेन्शियल्स घरान हाडपाचे वस्तू वाडटले सगळे वाडटले एक वाडप म्हणजे सगळे वाडप ह्या खातीर सर्वसामान्य मनशा खातीर इलेक्शन पर्यंत पळय तांणी कांयच वाडोवना 5 राज्यांनी इलेक्शन जाता लोकांची अपेक्षा आशिल्ली इलेक्शन जिखले म्हणटकीर ते कितें गिफ्ट दितले गिफ्ट म्हणजे कितें सिलिंडराचो प्रायस 100 रुपये कमी करतले पेट्रोल लोकांक सांगताले न्ही आजचे दीस पेट्रोलाचो प्रायस 10 रुपये कमी डिझेलाचो प्रायस 10 रुपये कमी अशी लोकांची अपेक्षा आशिल्ली लोकांक दिसतालें कितें तरी अनाउन्समेंट आयलो तो 50 रुपया 30 रुपया 20 रुपया तितल्यार काबार जावपाना आनी थोडे दिसांनी पळय परत आनी 50 रुपया आनी पूण काल 80 पैसे वाडयले पेट्रोलाचे आयज परत 80 पैसे वाडयले सरकार की 80 पैसे असं तुमकां खाली सांगूंक शकता ना तांकांय त्रास न्ही तांच्या स्टाफाक सगळ्याक एक्चुअली एवरीबडी फाल्यांच्यान तुका बी आयकोपा पडटलें घरांत वाडटले म्हणून सांगलेले पयलेच घरांत आयकोपा पडटलें तुमच्या बायलांक गेल्यार सरकार पडोवंक जायना पूण तांकां हें वाडोवंक मात रोखडेंच जाता हें सारकें अजून तुका सरकार पडोवंक जायना हय पयलीं पयशे कलेक्ट करतले तुमचें टेन्शन जातलें पळय तुमी थोडे दिसांनी थँक्यू थँक्यू कोऑप्टेड MLA तर मोदी येवपाचो आहा गोंयांत चान्स पडलो जाल्यार मातशें पावलो आतां आमी पाळो वावरता हांव पावला जेवणाची वाडयले मरे केले मरे आता शक्ती नाका आनीक परत 5 रुपया एक कोण कोण रे तो खंय बिल दिवचे ना सर हांगाच घेवन आता तुम्ही मेमोरंडम दिला न्हू कितें सांगता मेमोरंडम दिलं तुम्ही आम्ही मेमोरंडम सगळ्यांनी एडिशनल कलेक्टर पार्सेकार ताका हँडओवर केला ताका सांगला तो मेमोरंडम गव्हर्नरा कडेन पावय आमचो मेमोरंडम इज एड्रेस टू द गव्हर्नर कॉपीज टू चीफ सेक्रेटरी अँड द कलेक्टर ज्या पद्दतीन
ह्या राज्यांत आज चलना अजून सरकार स्थापन जायना 10 दीस जाले स्टेक करून आशिल्ली 10 दिसांनी स्टेक केल्या आनी आतां हांव नको 31 तारखे पयलीं बजट सेशन जावपाक जाय 31 तारखे पयलीं वोट ऑन अकावंट जावपाक जाय 28 तारखेक अशें म्हणून आज तांणी डिक्लेअर केलां आनी पेट्रोल प्रायसीस डिझेल प्रायसीस आनी गॅस सिलिंडराची प्रायसीस एका धपक्याक तांणी वाडयल्या 50 रुपया गॅस सिलिंडर 80 पैसे काल वाडयले आज परत 80 पैसे फाल्यां परत 80 पैसे अशें हांव नको खंय पावयतलें मार्गाक अच्छे दिन म्हणून बायलांक सगळ्यांक फटयलें बायलांक आतां गॅस सिलिंडर लाता तेन्ना दोळ्यांतल्यान दुखय येता अशा परिस्थितींत जेवण करचें पडटा आनी म्हणून आमचें डिमांड आसा की जाता तितले बेगीन म्हाका आमकां जाल्यार दिसता की पेट्रोलियम प्रोडक्ट शूड बी ब्रॉट अंडर जीएसटीचे अंडर हाडले जाल्यार सगळो प्रश्न सुट्टा ते जीएसटीचे अंडर हाडपाक सोदना पेट्रोलियम प्रोडक्ट डिस्पायट ऑफ द रिकमेंडेशन्स ऑफ मेनी स्टेट्स खुबशे राज्य म्हणटात की जीएसटीचे अंडर हाडा पूण तांकां जीएसटीचे अंडर तांगे इन्कम सगळें वता अशें दिसता तांकां केंद्राक ताका लागून ते हाडनात आनी हे आतां अशे पद्दतीन आतां लोकांक त्रास लोकां कडल्यान हो पयसो काडलो वता अंडर द नेम ऑफ पेट्रोलियम टॅक्सीस दीस इज अनफेअर आमच्या वेळार कितें म्हणजे गॅस सिलिंडर घेवन भजी काडपाक बसताले न्ही आनी कितें बसताले आतां खंय गेले हांव नकळो तांचे बायलो बिलो सगळे कडेन बसताले न्ही कलेक्टरा मुखार हाजे मुखार ताजे मुखार म्हारगाय जाली की मातशे 2 रुपये वाडले 1 रुपया वाडलो आतां सिलिंडराचे 50 रुपया वाडले एका धपक्याक 50 म्हणून आमचो डिमांड आसा की जाता तितले बेगीन हाजेर निर्णय घेवचो सरकारान म्हारगायेंतल्यान प्रजेक मुक्त करचें सेम इट इज वॉट प्रॅक्टिकली द कॉमन पर्सन सारको गरीबांतलो गरीब मनशाक हेजो त्रास जे सरकारान सांगलेले BJP सरकारान कितें सांगलेलें की चूल नाका म्हणून ते आदी चूल चालू आसली गोंयान आख्खी इंडियेक चडशे जाग्यार चुली आसली चालू लोक आपले ते चूल घेवन काटयो घालून सगळे आपले जेवण करताले तांकां सांगले चुला हटाव आनी जी फायराची जी आसली ती काड आनी सिलिंडर घाल सगळ्यांक सांगलें सबसिडी दिता सबसिडी पयली स्टार्ट जाली तेजे उपरांत सबसिडीच गेली आनी आयज सिलिंडर कितलो म्हारग जाला तो पयले आहा 50 रुपया आनीक परतून इलेक्शनाचे बोनस कसो दिला म्हणजे रिजल्ट जो तेंचे फेवरान जाला तेजो बोनस आयज सगळ्यांक मेळ्ळो आहा तेजे उपरांत जे डिझल प्रायसीस आसूं तेजे उपरांत पेट्रोल प्रायसीस आसूं हे सगळे वाडलेले आहा आनी कॉमन मॅन इज बर्डन गरीबांतलो गरीब मनशाक त्रास आनी म्हाका दिसता जे सर्वीसमॅन आसता म्हणजे जे कामाक वयता सर्विसीक वयता लोक तांकां सगळ्यांक सुबेज त्रास हो कित्याक सगल्यो वस्तू आनीक थोड्या दिसांनी वाडटल्यो जर तर डिझल 1 रुपी 60 पैसा वाडला आनी पेट्रोल वाडला जाल्यार तेजेर सगल्यो वस्तू वाडप आनीक थोड्या दिसांनी 8-10 दिसांनी आनीक वाडटले तेजे उपरांत जे एसेन्शियल वस्तू ज्यो आहा बाजारांत येता त्यो वाडप सो हेचेर डायरेक्ट आनी इनडायरेक्ट सगळ्यांक इफेक्ट आहा डायरेक्ट आनी इनडायरेक्ट डायरेक्ट आतां हो डिझल व्हरूंक वयशे जाल्यार थिंगा इफेक्ट पूण तेजे उपरांत जे कमोडिटीज आहा ते सगळे वाडटले सबसिडी परती स्टार्ट करून सबसिडी जी आहा ती काडली आनी खंयची दितले वाडोवपाची गरज ना न्हू आतां इतले तुमी वाडयले LPG सिलिंडर आनी कित्याक वाडोवपाचो चुलीचेर रांदचें पडटलें शिस्त चुलीचेर परतून वच म्हणटा ते हे परत चूल स्टार्ट करप हेचो हे कितें आहा इन शॉर्ट ते सांगिनात तुका की चुलात वापस चालू करप म्हणून हे ना चूल परत चालू जावची जी काट्या हाडून आमच्यो महिला रायस करताली दाल करताली कडी करताली ती परत चालू करप अशें म्हाका दिसता सिग्नल तशें आहा ते सर ती लाकडां हाडून हे चुली हे जळोवपाक चुलीनी जळोवन जेवण करपाचें म्हणटा त्या रानां उरले लाकडां हाडपाक रानां केली काबार कातरां म्हणटा आतां पळय इलेक्शनाच्या टायमार आमी लोकांक सांगलेले आमच्याच लोकांचे पयशे अशेच काडटले आनी आमकांच पत्ते वाडटले म्हणून अशे लोकांचे एवरी मंथ अशे लोकांचे काडून 5 वर्सांनी तेच पयशे काडटा लोकांक दिता आमी लोकांक पयलें सांगलेले इलेक्शन दिसांनी इलेक्शन जाताच हे वाडटले म्हणून आतां हो रिजल्ट जालोलो आहा हे चड त्रास जाले आमच्या धाकट्या भुरग्यांक हे मोटरसायकल चलयता तांकां दूख भोगता कोण गरीबांक हे इफेक्ट गमता जे 50 रुपया पळय गॅसी वाडयल्या ते कोण बायलांक कोण गरीब आहा तांकां हेजो इफेक्ट गमता कितें पळय तो आनी अशें जावपाक ना हे हो डिपार्टमेंट न्हिदलेलो आहा हांकां गरिबांच्या लोकांचे पडलेलेच ना
तेंचे कमिशनां मेळटा ती घेता आनी उगीच बसतले हिंगा असले भानगडी जाल्ले आहा आनी आमचे फुडें आमचो फ्युचर कांय बरो दिसती पडना. आताच आमच्या आमदारांनी सगळ्यांनी उलयले आनी त्यांनी म्हटलें की आमकां परत पयलींचे दीस दाखोवपाक लागलेले आसा ते म्हणजे चुलीकडे वचपाचे. आतां जर आमची बायलां चुलीकडे वचपाक लागल्यार कोडयो काडयो सगळे गोळा करपाक लागल्यार डिफॉरेस्टेशन जावचें ना हो प्रश्न म्हाका तांकां विचारपाक जाय. दुसरें म्हटल्यार पोल्युशन जावचें ना चूल पेटयल्यार हे लक्षात येयला गव्हर्मेंटाच्या. आतां त्यांनी कॉर्पोरेट टॅक्स कित्याक वाडयलो हेच्यावरचो टॅक्स कित्याक वाडयलो त्यांनी एव्हिएशनच्या हेच्यावरचो कित्याक टॅक्स वाडयलो हे वेगवेगळे प्रश्नाक आनी कितलेशे अशे टॅक्स आसा जे तेंचे फक्त 5 क्रोनीज पळय आसा जांकां जे सूट जाता ते वाडूं ना. बाकी सगळीकडे टॅक्स वाडयले. गरीब लोकांक चेपून काढतात हे लोक. फक्त गरीब लोकांचे म्हणजे अक्षरशः पोटावर आयलेले आसा. गरीब लोक पळय आसा तांकां एक तर जाय जेवणाक तांकां एक जाय घर आनी तांकां एक वेवस्थीत दमून थकून आयल्यार बरें जेवण जाय घरकान कडल्यान. ते LPG गॅस 50 रुपयान वाडयलो. 5 महिने काय वाडूं ना कित्याक इलेक्शन आशिल्लें लोक बोवाळ घालता आशिल्ले लोक तांकां वोट करचे नाशिल्ले. रोखडें इलेक्शन जाल्ला 10 दीस जाल्ला त्यांनी टॅक्स वाडयलेलो आसा. याचाच अर्थ आता 22च्या इलेक्शनाची तयारी करता का की ते पैसे गोळा करपाची हो म्हाका प्रश्न आसा. भाजप सरकार 24 नॉट 22-24ची तयारी करता का की ते 2024 इलेक्शन आयले परत 4-5 महिने कमी करतले बंद करतले टॅक्स वाडोवचे ना. फक्त हे अशेंच चल्ला तेंचे कितले वर्ष झाले. सबसिडी बी दिली 5-10 महिने दिली सबसिडी LPGवर पहिले आणि इलेक्शनच्या वेळेस सांगितलं की आम्ही सबसिडी देतले सबसिडी दिली 5-6 महिने का 11 महिने सबसिडी दिली मागीर बंद. एकदा ते सत्तेर आयले की ते सगळे बंद करता आणि तांकां जाय तशी ते एक्सायज टॅक्स सगळीकडे वाडयत आसा आणि गरीब लोकांच्या पोटावर येत आसा. स्पेशली बायलांच्या पोटावर येत आसा कित्याक बायलांक जे पैसे आम्ही सेव्ह करताले ते आता आमकां सगळे परत खर्च करपाक पडटा आणि कांयच सेव्हिंग आम्ही करू शकना घरात. तुमकां खबर आसा की लास्ट इयर सप्टेंबर म्हयन्यात गोंय सरकारान प्रॉमीस केल्ले 16 युनिट फ्री म्हणून उदकाचे आनी 16 युनिटाचें बील 1 सप्टेंबरासून ते दिताले. पूण तुमकां खबर आसा गांवान गेल्यार बील आजरांनी येता. व्हडलो फ्री कितें येयला फ्री कांय ना कित्याक ते 16 युनिट क्रॉस जाल्यार 1 युनिट मायज 20 तुजें बील 20 युनिटाचें जाल्यार तुका 4 युनिटाचें बील येना तुका सगळे 20 युनिटाचें बील येता. सेम आतां आमचे गॅस सिलिंडराचे प्रॉमीस केल्ले इलेक्शन मॅनिफेस्टोन आशिल्ले तेंचे 3 सिलिंडर फ्री दितले म्हण आनी हे सायडीन प्रेस वाडयतात. हांवें सांगलें तेन्ना आनी तुमी पळयात बील आमचे सिलिंडरचे रेट डबल कोतले आनी मागीर फ्री दितले. कितले जातले. This is not the question to be asked in this. They are discussing about petroleum product. तुका कितें विचारपाचें आसा हांव काँग्रेस आसा. ओके दॅट इज वन थिंग. अनदर इशू इज दॅट तुम्ही सगळे आसा पूण तुमचो प्रेसिडेंट ना पयलींचो रिजायन जाला पळय प्रेसिडेंटाक विचार. अरे बाबा हे म्हारगाय तुका अफेक्ट जायना तुका अफेक्ट जाता म्हारगाय प्रेसिडेंटाक जायना ते जात आसतले पण आमी आतां तो प्रेसिडेंट आयला कित्याचेर उसके बजाय उनको जिताया इसलिए सिलेंडर में 50 रुपया बढ़ाया ना. पेट्रोल में 80 पैसा कल बढ़ाया आज और 80 पैसा बढ़ाया. आज तुम्ही प्रोटेस्ट काढला हां आज तुम्ही प्रोटेस्ट घेऊन येयल्ले पेट्रोल. आमी सर सुशेगाद बरें करून रावता आसले कित्याक BJP सरकार येयला बरें कितें मेळटलें म्हण कित्याक आतां तांकां राज्यांक बरें भोवमतान सरकार जाल्लो आसा आनी लोकांक बरें गिफ्ट मेळटा म्हणून जाल्लें बरो रिवॉर्ड मेळटा म्हणून आमी रिवॉर्ड कसो केलो बोनस दिलो एक्स्ट्रा. हेंची अपेक्षा लोकांली की बाबा
आतां सारकें जालें म्हणटकीर आतां वाटेर आसता म्हणटकीर एक बरें बरें कितें तरी मेळटा म्हण डिझलाचेर एक 10 रुपया कमी जातले पेट्रोलाचेर 10 रुपया कमी कमी गॅसाचेर एक 100 रुपया कमी आनी कितें तरी बरें बरें कितें दिता म्हण पूण हें कितें केलें आशिल्लें पिळ्ळें आयज परिस्थिती खबर आसा फाटलीं 2 वर्सां कोविडाक लोकांची परिस्थिती कशी आसा पळय कितें लोकांचे बिजनेस बंद जाले कितें लोकांचे जॉब गेले कितें लोकांच्या जॉबाची सॅलरी कमी जाली तुगेली पळय सॅलरी कमी जाली ना मागीर कशें करपा हें घर कसो सांबाळपा तुवें ही परिस्थिती आसा ताका लागून आमी हें कितेंय करूं ज्या जाग्यार कितें वायट करतले आनी आमचे विरोध आमी आसतले our demand right from international market prices have not gone to that level which UPA government time गए थे ऊपर जब UPA government थी तब कितने ऊपर गए थे फिर भी पेट्रोलियम प्राइसेस 60-70 रुपये हे सरकार आज पर्यंत लोकांक फटयत आयिल्लें आसा आमी पळयता की इलेक्शन ह्या 5 राज्याचे जाय पर्यंत 4 म्हयने हे सगळे प्रायस कंट्रोलान दवरले पेट्रोलाचे जावं डिझलाचे जावं हे सगळे प्रायस कंट्रोलान आशिल्ले इलेक्शन जाताच हे प्रायस आशिल्ले तशे परत तेंच्यांनी पेट्रोल 80 पैशांनी जावं डिझल 80 पैशांनी जावं कंटिन्युअस 2 दीस आतां वाडयत आसा गॅस सिलिंडर आज 50 रुपयांनी वाडयलो आसा सो इतकी आज पयलीं म्हणल्यार ज्यो गरीब कुटुंबां आसा तांकां खरें म्हणल्यार ह्या सरकारान आदार दिवचे सांडून कित्याक कोवीड पॅन्डेमीक जावन गेलो पॅन्डेमिकान लोकांचे बारीक सारीक धंदे काबार जाले लोकांच्यो नोकऱ्यो गेल्यो आनी अशा वेळार सरकारान तांकां आर्थीक मदत करचे सांडून भरमसाट ह्यो सगळ्यो प्रायसीस वाडोवन दवरल्यात आणि खरें सरकारान जे आपलें रूप जे कितें आसा तें आज दाखोवन दिल्लें आसा इतके दीस इलेक्शनाक लोकांक पिशे करून मतां घेवपा पुरती ह्या सरकारान प्रायसीस कंट्रोलान दवरले आनी आतां जशें इलेक्शन जालें हांव म्हणटा एटलीस्ट सरकारान ती नज राखपाक जाय आशिल्ली की प्रमोद सावंताची अजून शपथविधी जावना ती 28 तारखेर जावपाची शपथविधी जाय पर्यंत तरी हेंच्यांनी प्रायसीस वाडोवपा जायनाशिल्ली ते पसून तेंच्यांनी तितके पसून हें करनासतना सरकार हो फक्त लुटपाक पेटला आनी हेतून बारीक मनीस जो आसा जे आतां आमच्या लिडरांनी सांगलें की एक टायमार कशें आशिल्ले वेळ की एक टायमार लोक चुलीर रांदताले चुली काडून आतां लोकांक गॅसाची संवय जाल्ली आसा आज परत गॅस सायडी काडून आज परत चुलीर वचपाक शकना हेतून जो सफरर आसा हो बारीक मनीस आनी मिडल क्लास जो मनीस आसा हो सफरर जाल्लो आसा कित्याक जो 8 आनी 10 हजार पगार घेता तेका खंयच्या परिस्थितीन 1000चो सिलिंडर म्हयन्या लागतलोच तो 1000चो सिलिंडर पेट्रोल डिझल 100 ऑलमोस्ट तेकला सो हे कशें बारीक मनीस कसो दीस काडटलो जो 8-10 हजार रुपये पगार घेता तो मनीस आपली फॅमिली आनी हे कसो सर्वायव जावपाक पावतलो ह्या परिस्थितीन सो जेन्ना इंटरनॅशनल मार्केटान क्रूड ऑयलाचे प्रायस जेन्ना वाडना तुमी खंयच्या दराचेर हे प्रायस तुमी इतके वाडोवन दवरले म्हाका याद जाता जेन्ना काँग्रेस सरकाराचो 2014 जेन्ना काँग्रेस सरकार आशिल्लें तेन्ना ह्या सरकाराच्या कालावधीन इंटरनॅशनल मार्केटाचे जे प्रायसीस आशिल्ले क्रूड ऑयल ते $120-140 पर बॅरल वताले तेन्ना आमी 60 आनी 65 रुपयान पेट्रोल दिता आज इंटरनॅशनल मार्केटान क्रूड ऑयलाचे प्रायसीस 60 ते 65-70 हेजे दरम्यान आसा म्हणल्यार ऑलमोस्ट 50% म्हणल्यार आज जी प्रायस आहे पेट्रोलाची त्याचे अर्धन आमकां दिवपाक परवडटा हो हिशोब करीत जाल्यार पूण ते न करता ह्या सरकारान भरमसाट आज प्रायसीस वाडोवन दवरल्या ह्या घटनेचो पयलीं म्हणल्यार आमी निशेध करता आनी हेका लागून आज ह्या निशेधार आमी काँग्रेस पक्षान आज आमी कलेक्टरा हांवें आज मेमोरेंडम दिलें हे प्रायसीस वाडयले चूक पूण हांव म्हणटा घाव्यार मीठ चोळप म्हणून आसता पळय तसलो प्रकार म्हणल्यार तुमी अक्षरशः लोकांक फटयल्ले आसा म्हणल्यार शपथविधी पसून जावना अजून तुमी खरें रूप तुमचें दाखोवन दिलें एक वेळ अशें जावं शकतालें की शपथविधी जावन एक वेळ तुमी प्रायसीस वाडोवंक शकताले पूण हे शपथविधी जावचीच आसा नवो सरकार घडचोच आसा तुमी तुमचें खरें रूप कितें दाखोवन दिलें ह्या घटनेचो पेट्रोल डिझल आनी गॅस जे दरवाड आसा पळय हेजो आमी निशेध करता बरं एक मिनिट